सगळ्या ऑफिशलांक आपण मिटींग घेतल्या. RTO येयलो, PDA येयली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले, मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड. आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेगेले मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले तांचे. सो आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या, आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपाक नाका, आमच्या लोकलांक जावपाक. जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें की ते गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड बांदला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें व्हरचो कळ्ळें न्हू. आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चेअरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून. तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या. आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता. इट इज व्हेरी डेंजरस टू रोड यूज and I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal definition. Normally, what is the sense? What do you get it there? It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. आम्ही सगळ्यांनी मिळून MPAक एकूच रिक्वेस्ट केलेलो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, तो ब्रिज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी आयज ताका आमी बरे भशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, बरे भशेन रिक्वेस्ट केलेले आहा. खंयचो तरी ते मान्यताक रेडी आहा ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक सोदता. पूण हांव आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना भितर व्हरपाचो आनी भितर येयलो जाल्यार खंय लास्ट आमी तांकां सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां आमी पॉझिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसात समज बरे भशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एकट्या प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी वागता आनी म्हाजे लोकल भाव कोण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी.